फोंड्या सोप्याचो प्रश्न अजूनय चालू आसा। कांय सोपेवाले दिसवडो भरपाक तयार ना म्हण पालिका सांगता। मात दुसरे वटेन सोपेवाले म्हणटा आमी फक्त ज्या दिसा बाजारांत बसता त्याच दिसाचे पयशे भरतले। आरडेक्स खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। आता आमी डेलीचे पयशे दिता न्हू, आमी म्हटलें कितें तरी सारकें करा मातशें। ते सांगता आमकां कितें पयलींचो ड्यूस भरा, मागीर कितें म्हणटा तें सांगा म्हणटा। शिवक आमी कितले फावटी सांगलें वचोन, ते सांगल्यार आयकून घेयना। पयलींचे आमी पयलीं आतां चालू दिता न्हू पयशे, दिता ते पयशे घेयात बी। हे आमचें सारें कुसलां केलां, तुमकां सांगलें आमी रस्त्या वयलीं खाऱ्याकारांक काडा म्हणून। आमकां हांगा गिरायक जायना, पयशे आमी खंयचे येतलीं? रस्त्यार लोक खूब बसता खाऱ्याकारां कारवारचे, ते आमी ते आमकां तर गिरायक जायना जाल्यार आमी खंयचे पयशे भरतली? आनी हे पत्र केन्ना पडला? आतां पडला, चालूच आहा। हे पळय चालूच आहा, ह्यो आतां पडला। अशी फुटून ना, सगळे आतांच न्हू। हे पयलीं पडोन हे पेणयाचे पेणयो पडटायचं ते नाल पडटा हय, सगळे कडेन नाल पडटा। हांव पयलीं हिंगा बसतालें न्हू, हिंग बसता आसतना डाम डाम कोणे पडटाले आनी कुडके तेजे कितें व्हडले व्हडले पडटाले पळय। हेजे हे पत्र्याचे मरात आतां नेव घातलो आतांच रोखडे पडटाय ते। आतां कितें जालें ताणें कशें पडटा ते नाल पडोन जावं माडकी हे पासून माकोड पासून उडकी मारून आनी कितें करून हिंगा आनी ती फळी आहा आनी त्या फळयेचेर जिवार वयस जाता। आमी कितें म्हणलें, आमी बसता पळय तेन्ना आमी कितें दिता आनी आजून आमकां कांय गिरायकूय जायना, सगळे लोक रस्त्यार बसता आनी आमकां एक गुणी जायना कांय जायना। आमी केन्ना बसता पळय तेन्ना आमी दिताय, दिना न्ही, कित्याक आमी बसले खंयच्याच जाग्यार जावं जाल्यार आमी दिताय। पूण तो डेली आमी बसो नाल्यार ना बसो, गिरायक जावं नाल्यार ना जावं, ते आमकां त्या फोंडीत पयशे मागता। हे जाग्याच्या फोंडीत कितें बांदून दिलें तुमी आमकां? आमगे वयर पळय आमगे मार्केट आसलेलें आमलें आमकां तें दिया, आमकां तुमगे कांयची नाका कितें आमगे तेंचे आमकां दियाय। आमी येयल्यार पयशे नाय जाल्यार आतां आमकां जित्या मार्केटाक कितें कोण येयल्यार पयशे दिताय, फारीक कोताय। ते भाशेन आमी दिताय म्हणलें आमी त्या दिसा आमी दिता, येयना त्या दिसा आमी दिनाय, कित्याक थिंगाय लोक बसता आनी तुमी थिंगा रस्त्यार सगळे लोकां बसयताय आनी आमी हिंगा मागताय आनी भायले हाडून ही पयशे तांकां फारीक कोत्ताय थंय। आतां हांव म्हणटा आसूं ना सारकें, कित्याक हांव हिंगसान उठलें आतां तेच्या नेसांनी हो पत्र घातला, हो हांवें घातलेलो, म्हणजे जाय पडायच्या की व्हडले व्हडले पडले म्हाजेर। आतां गेल्ले आमी तेंचे वांगडा डिस्कस केल्ले त्या प्रमाणे ताणें सांगिल्लें की 2014 पासून जो कितें सोपो भरपाचो आशिल्लो ते भरतले, पूण थोडे लोकांनी भरला आनी आतां थोडे कितें आसा, थोडे मस्ती करता, थोडे भरूंक सोदुना। थोड्यांचें म्हणणें अशें की आतां डे टू डे बेसिसाचेर म्युन्सिपालिटीन तेन्ना कलेक्ट करपाचें। जर तसो न्ही की डे टू डे म्हणजे सोंपो जाल्यार तेका दुसरे उपाय आसता न्ही। सोंप्या प्रमाणे मनशान सकाळ फुडें येवपाचें, सांजचें वचपाचें, थंय आपलें सामान बिमान कांय ना, हो कांय तर लागना। डे टू डे म्हणटात ते की सकाळ आमी त्या दिसाच पयशे सोंप्याचे फारीक करपाचो। त्या दिसा जर पयशे फारीक करपाचे आसा जाल्यार सकाळ फुडें येयात आनी सांजचे वचात न्ही। थंय तुमचें सामान कित्याक दवरता? खंयच्या कायद्यान तुमी थंय सामान दवरूंक शकतात? तुमचें सामान थंय दवरिनाकात। आतां बाकीचे ज्यो आसता न्ही, नाल्यो पडला तो आतां हालींच पडला आसतलो, ताजे पावसाच्या पयलीं आमी ते सगळे पत्रे घातिल्ले आनीक ते सगळे रिपेर केल्ले। आतां आज आमी सांगलें, इन्स्ट्रक्शन दिल्यां की तांकां ते पत्रे रिप्लेस कर म्हणून। आज सांजचे म्हळ्यार ते पत्रे रिप्लेस जातले। आनी लायटीचें म्हणजे कितें आसा, आतां आमी कितके जर थंय सारकें करूंक जाल्यार हे लोक आमचे फाटल्यान रोखडेच दुसरे कनेक्शन म्हणजे कितें आसा, प्लग आनी एक बल्ब हाडून लावपाचो, तो प्लग घरा कडेन रेडी करून हाडले, पीन घातली भितर, खंय जरी घुसयली किंवा ती वायर जॉयंट मारली, खंयच्या खंय मारली आनी आपल्याक जाय तसो उजवाड घेतलो। हे आतां हें तांकां करपाक गरज ना न्ही, हें करपाक हें आतां सगळें काडचें पडटलें, कित्याक तें लायटीची वायरींग इतलें डेंजर जाल्लें आसा थंय, कळ्ळें न्ही, सामकें एकदम। केन्ना उजो पेटलो जाल्यार फर्र करून तुमी म्हणटा तेजे पयलीं म्हाका दिसता 6 वर्सां पयलीं कितें जाल्लें इन्सिडंट असो जाल्लो उजो